नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मणिपुरांतल्या हिंसक घडणुकांच्या फाटभुंयेर संसदेच्या दोनूय सभाघरांत जालो बोवाळ। 2 फावट कामकाज तहकूब करून पुराय दिसा खातीर जालें तहकूब। म्हादय अभयारण्य वाघांच्या सुरक्षा प्रकल्पा खातीर राखून दवरपाची प्रक्रिया 3 म्हयन्यांत करची। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान राज्य सरकाराक दिल्यात निर्देश। येता त्या 3 म्हयन्यांत गोयची स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी निश्चित करतले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत म्हायती। विधानसभा सभाघरांत वा आमदारांच्या आड टिका टिप्पणी करपी लिखाण प्रसिद्धी माध्यमांनी करचे न्हय। सभापती रमेश तवडकार हांणी खर कारवायेची दिल्या शिटकावणी। फाटल्या सप्तकभरात सावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या पावसान गोंयचे न्हंय नाल्यांक आयला हुंवार। नवी दिल्लीत लेगीत यमुना न्हंय जाली जलमय। आता खबरो विस्तारान। मणिपुरांत सुरू आशिल्ल्या हिंसक घडणुकांच्या फाटभुंयेर आयज संसदेच्या दोनूय सभाघरांत विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ घातिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज पयलीं 2 फावटी आनी मागीर पुराय दिसा खातीर तहकूब करचें पडलें। पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत आयज कामकाजान सुरवात जातकच लोकसभेत काँग्रेस आनी हेर विरोधी वांगड्यांनी मणिपुरांतल्या विशयावेल्यान कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो। विरोधी वांगडी फलक घेवन सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोषणा दिवपाक लागले। त्याच परिस्थितीत सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नोत्तराचें कामकाज सुरू दवरपाचो यत्न केलो। मात विरोधकांचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2.5 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केलें। 2.5 वरांचेर परतून सभाघर सुरू जातकच बोवाळ सुरू आशिल्ल्यान सभापतींनी पुराय दिसा खातीर कामकाज तहकूब केलें। राज्यसभेत लेगीत हीच परिस्थिती आशिल्ली। अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विरोधकांक शांत करपाचो यत्न केलो, मात तें यशस्वी जालें ना। आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह हांकां अध्यक्षांनी अधिवेशन काळा खातीर निलंबीत करपाचो आदेश दिलो। दनपारां 2.5 वरां उपरांत लोकसभेचें कामकाज सुरू जातकच घरमंत्री अमित शाह हांणी सभाघरांत निवेदन करपाचो यत्न केलो, मात विरोधकांनी सुरू केल्ली घोशणाबाजीक लागून तांकां आपलें निवेदन पुराय करूंक मेळ्ळें ना। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानाच्या कायदो वेवस्था आणि कुशासनाविशीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी पत्रकारांक संबोधित केलें। राजस्थान सरकारान भ्रष्टाचाराचे सगळे रिकॉर्ड तोडल्यात। राजस्थान सरकारान तांबड्या डायरेचें रहस्य कितें आसा हें जनते मुखार दवरचें अशें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें। राजस्थान विधानसभा में माननीय विधायक और सरकार के अभी 2-3 दिन पहले तक जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर
सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है? वाराणसी हांगच्या ज्ञानव्यापी मशिदीन भारतीय पुरातत्व विभागाचे वतीन सुरू जावपी सर्वेक्षणात सर्वोच्च न्यायालयान 2 दिसांची स्थगिती दिल्या। ज्ञानव्यापी मशिदीन जावपी सर्वेक्षणात स्थगिती दिवपाची मागणी मुस्लिम समुदायान सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली। या याचिकेचेर सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या मुखार सुनावणी झाली। सुनावणी केल्या उपरांत मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण 26 जुलै मेरेन करचे न्हय अशे आदेश न्यायालयान दिल्यात। G20 समूहाच्या भारताच्या यजमानकेखाला आपत्ती जोखीम निर्मूलन कार्यगटाच्या 3ऱ्या बसकेचे पहिले सत्र आज चेन्नईत सुरू झाला। या बसकेक संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या आपत्ती जोखीम निर्मूलन कार्यसमूहाचे खासा प्रतिनिधी मामी विजुतोहरी हांणी मार्गदर्शन केले। समूह गटाचे वांगडी सचिव कमल किशोर हांणी बसकेन जावपी विशयाची माहिती दिली। This meeting, the third meeting, the Chennai meeting, is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। म्हादय अभयारण्य वाघांच्या सुरक्षा प्रकल्पा खातीर राखीव दवरपाची प्रक्रिया 3 म्हयन्यां भितर करची अशे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान राज्य सरकाराक दिल्या। गोवा फाउंडेशन ह्या बिगर सरकारी संस्थेन हे विशींची याचिका उच्च न्यायालयान दाखल केल्ली। याचिकादाराचे आदवोगाद एडवोकेट नॉर्मा आल्वारेस हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली। High Court has just issued its judgment on a petition filed by the Goa Foundation for setting up a tiger reserve in Goa. And the High Court has directed the state government to notify a tiger reserve for Made Wildlife Sanctuary and the surrounding areas as per a proposal it had given to the Forest Department had prepared to notify it within 3 months. Secondly, it has asked the state government to prepare a tiger conservation plan within 3 months and send it to the National Tiger Conservation Authority for approval. Then it has directed the National Tiger Conservation Authority to approve the plan and complete all formalities at the earliest. Fourthly, it has directed the state government to set up anti-poaching camps at specific areas, various areas which it requires to be set up in the sanctuaries. Fifthly, it has directed the state government to settle the rights of the forest dwellers within a period of 1 year maximum. And finally, it has directed the state government to see that there are no encroachments into the forest areas where the tiger reserve is to be set up.
मजगती गोय सरकाराचे वतीन न्यायालयान बाजू मांडपी राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी निवाड्याविशीं अदीक म्हायती दिली. An order and judgment directing the government to notify Mahadev Tiger Reserve under Section 38B of the Wildlife Protection Act. We have just got the copy of the order. We are studying it. It will be appropriate to comment on the judgment only upon reading the entire judgment. But the direction seems to be that within 3 months the government should notify this tiger reserve and take all steps which are necessary once it is notified. It has also directed that some anti-poaching camps etc. have to be placed insofar as this wildlife, rather the tiger reserve is concerned. Several other directions are issued for the purpose of implementation of the statutory notifications as well as the provisions of the Wildlife Protection Act when it comes to tiger reserve is concerned. We are studying the matter. The order is passed just at 1:30, so we did not get time to. It's a lengthy order. So once we study the matter, we'll be able to properly respond to your queries. But as of now, it is a matter of fact that the High Court has directed that a notification should be issued to make a tiger reserve. राज्याचे रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्विटर संदेशावरवीं न्यायालयाच्या निवाड्याचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना आपूण ह्या विशीं ॲडव्होकेट जनरल पांगम आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा चर्चा करून फुडले निर्णय घेतलो अशें नमूद केलां. राज्याचे स्क्रॅपयार्ड धोरण येता त्या 3 म्हयन्यांत निश्चित करतले. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळा कडल्यान भूखंड घेवन तांचे स्क्रॅपयार्डाची वसणूक करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्तकातल्या पयल्या दिसा विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी हे विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी जाप दिली. मात उपराशिल्ल्या उपप्रश्नाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अदीक म्हायती दिली. कॉर्पोरेशनाच्यान ऑलरेडी ड्राफ्ट केली पॉलिसी आणि तिचे काम सुरवात आसा. त्यांनी जो दुसरो प्रश्न विचारलो इल्लीगल आसात, गेली 20-25 वर्सां जाली इल्लीगल आसा ना म्हणना आमी. पयले फावटी तेंचेर एक्शन घेवपाक सुरवात जाल्या. पयले फावटी आमचे आयदर GST डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या तिगांय कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटीसी गेल्या. जितके आता त्यांनी 380 म्हटले पळय न्ही, 380 जाणांक नोटीसी गेल्यो. म्हणजे GSTच्यो गेल्यो, परत कलेक्टरा कडल्यान गेल्यो, आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्यो. तेंच्यांनी इल्लीगल यूज. आता हे कोणी केला म्हाका सांग? हे सरकारान करून हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव 20 वर्सां फाटल्या सरकाराकूय दोश दिना. हे सुरवात जाता आसतना कन्सर्न कम्युनिटीजांनी केलें किंवा कन्सर्न कोण लँड ओनर आहा पळय न्ही, जेंच्यांनी ताका जागा दिता हांगासल्यान सुरवात जाल्ली आसा. तेंच्यांनी कोणी तरी जागा दिली. मुखेलमंत्री स्पीकर सर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टाइम टू टाइम. हांव म्हणटा ऑफकोर्स त्याच खातीर म्हणटा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हणून तर आमी स्क्रॅपयार्ड आमच्या लक्षात येयल्या उपरांत स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी करपाक त्या खातीर घेतले आमी. आणि त्या खातीर जे इल्लीगल करता ताका नोटीसीस इश्यू सुरवात केल्या. तुवें म्हणटा जे पळय न्ही रेजिडेन्शियल एरियेन आतां ती पूर्ण सगळीच बंद करपाक जाय. IDC एरियेन ती शिफ्ट जावपाक जाय. IDC तांकां जागा लोकेट करपाक जाय. अदरवायज इंडस्ट्रियल झोन जर प्रायवेट सेक्टरांत लँड आसा इंडस्ट्रियल झोन घेवन तेच्यांनी रिसायकलिंग सुरवात करपाक जाय. स्टोर करून दवरपाक न्हू. राज्य सरकारान फलोत्पादन धोरण आपणावन ते चालीक लायलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेती उत्पन्न मालाचे सरकारी अनुदान दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. येता त्या कांय दिसांत उरिल्ल्या लाभार्थ्यांक सबसिडी दितले अशी जाप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. 85 केसी ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ह्यो लेट आयिल्ल्यो त्या खातीर तेंचे उरल्या. विदीन 2 विकाच्या भितर तांचे पयशे जे ते रिपेमेंट करता आमी. 85 केसीस पर्टिक्युलरली ह्यो आमकां रिसिव्ड एप्लिकेशन लेट जाल्ली तेंची. अच्छा सर, स्पीकर सर हांगा उत्तर दिला फंड एक्झॉस्टेड म्हणून उत्तर दिल्ले स्पीकर सर. म्हणून हो प्रश्न काडलेलो आसा सर. त्या फायनान्शियल इयराचो त्या फायनान्शियल इयराचो मागीर लेट आयले न्ही. आतां केसीस मागीर आयल्या त्यो. विधानसभा घरांत जावपी कामाचेर भाश्य करपी आनी आमदारांचेर टिका टिप्पणी करपी लिखाण खासा करून प्रसिद्धी माध्यमांनी करचे न्हय. समाज माध्यमांनी लेगीत अश्यो कमेंट्स केल्यार विशेषाधिकारा खाला खर कारवाय जातली अशी स्पष्ट शिटकावणी सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आयज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरा उपरांत तांणी हें निवेदन केलें. सगळ्यांनी ऐका येता सभागृहाचे सगळे सदस्य हांव सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयभराच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां
ह्या दिसाक कांय दिसाळ्यांनी कांय वर्तमानपत्रांनी जे कांय सामाजीक वावुरपी जे लोक आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो कांय संस्था आसा त्यो हांगा सभागृहांत जे कामकाज चलता सभागृहाच्या कामकाजाचेर सभागृहाच्या सदस्याचेर जे आसा न्ही की सेटिंग अशा प्रकारचे कॉमेंट्स बरयता आनी त्यामुळे हांव सांगपाक सोदतां की हे सभागृहाचो आनी आमदाराचो जो विशेष अधिकार आसा ताचो भंग आसा त्यामुळे ह्या सगळ्या हाका म्हाका दिसता की जे वर्तमानपत्रांतल्यान जे बरोवपी आसात वर्तमानपत्रां सुद्दां तितलीच जबाबदार आसा आनी त्यामुळे हांव हाजे फुडें सांगपाक सोदतां की हाजे फुडें जर अशा प्रकारचे वर्तन खंयच्याच एखाद्या समाज वावुरपी तसोच ज्यो संस्था आसा ज्यो कॉमेंट्स सभागृहाचे चालू आसतना केले आसत जायत न्ही ताजेर कडक कारवाई जातली अशें हांव निवेदन करपाक सोदतां. मय मतदारसंघात 10 MLD टाकीचो प्रेशर फिल्टर उदका प्रक्रिया प्रकल्प उदका स्त्रोत मंत्रालया कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत चालीक लायतले अशें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेत दिलें. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री काब्राल जाप दिताले. पयली सुवातेर हो जो आसा एक 10 MLD प्रेशर फिल्टर प्लांट बसोवपाचो प्रश्न आसा स्पीकर सर. आता ऑनरेबल MLA जेन्ना हांगा प्रेशर फिल्टर बसय म्हणटा तेन्ना आमी ऑलरेडी जे आमकां उदक कोण दिता स्पीकर सर वॉटर WRD डिपार्टमेंट दिता फॉर गिवींग अस कंटिन्युअस वॉटर फॉर द प्लांट आनी तेन्ना आमी प्लांट प्रपोज करता स्पीकर सर. सो आमी ऑलरेडी WRD 15/11/2022 लेटर बरयला की हे जे ऑनरेबल MLA हे जाग्याक दिला हो जागो जो प्रेशर फिल्टर प्लांट घाल म्हणटा फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वेदर दीस वॉटर वील बी सस्टेनेबल वेदर वी वील बी गेटिंग 24 hours वॉटर फॉर 365 days फॉर पुटिंग अप द प्लांट दॅट सर्टिफिकेट पयली WRD दिवपाक जाय आनी तेजे फाटल्यान आमी फुडलो प्रोसेस चालू करतले स्पीकर सर. जे पर्यंत WRD सर्टिफाय करना की ह्या जाग्यार जे ऑनरेबल MLA प्रपोज केला हांगा उदक 24 hours 365 days रॉ वॉटर आमकां मेळोंक शकता जाल्यार आमी फुडो हो प्रोसिजर व्हरतले स्पीकर सर. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला हाय किधर चला मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर जहां बातें होती हैं हम सबकी खाने पीने और मस्ती की ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम लेट्स गो. अरे अरे वेट करो कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राज्यातल्या कांय धान्य दुकानांनी खराब तांदळाचे वितरण जाले त्या घडणुकेचो तपास सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. हळदोणचे आमदार कालूस परेरा हांणी हे विशींचो प्रश्न उपस्थित केल्लो. मूळ प्रश्नाक मंत्री रवी नायक हांणी जाप दितना पेड्ड्यार जाल्लो तांदूळ परतून घेतलो आनी बदलून दिलो अशी माहिती दिली. उपप्रश्नाचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या घडणुकेच्या तपासा खातीर समिती स्थापन केल्या आनी ताचो नियाळ येतकच जापसालदार आशिल्ल्याचेर कारवाय करतले अशें स्पश्टीकरण दिलें. कॉन्स्टिट्यूट केल्या कमिटी म्हळ्यार एक्शन जायना. स्पीकर सर या कमिटीचो रिपोर्ट येयलो काय कोण जो गिल्टी आसतलो त्याच्या या सेशना भितर विजय सरदेसाय प्रश्नकाल हांगा सोंपता. या सेशना भितर करा. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. दक्षिण गोंयांतल्या बाळी हांगच्या आदर्श कृषी सहकारी संस्थेच्या सभाघरांत केपें तालुक्यांतल्या अनुसूचित जमातींतल्या 10वी आनी 12वी परीक्षेंत
60% परस अधिक गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो सत्कार आयोजित केल्लो. उटा म्हळ्यार युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स हांच्या वतीन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. कला आनी संस्कृती तशेंच खेळां मंत्री गोविंद गावडे ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, एसटी कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष वासू गांवकार, शिक्षण उपसंचालक उदय गांवकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. तुमच्या पालकांचो तितलो सहभाग आसा, तितलो वांटो आसा. त्याच बरोबर तुमच्या शिक्षकांचोय सगळ्यांची परबी. हांव एज्युकेशनांतलो म्हणटकीर एज्युकेशनाचे पयलीं उलोवया. भुरग्यांनो, म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आज जाका शिकपाची इच्छा आसा ताका कोण रोखूंक शकना. कितलेय जर अडखळे आसा ते पार करपा खातीर आमी स्वता कश्ट केल्यात आनी तुमकां सवलती मेळोवन दिल्यात. तुमकां खबर आसा? खबर ना जाण करून घेयात. आज जी आमची उता संघटना बसले आसात, लिडर बसलेले आसात, तुमचो कितलोसो फुडलो विचार केला आनी तुमकां खंयच अडखळे येवं जायना म्हणून तुमचे सगळे मार्ग साफ केल्ले आसात. म्हणून म्हणटा, तुमच्या शिक्षणा खातीर तुमकां कसलीच अडखळ येवचे ना अशे तरेची येवजण्यो आज चालीक लागलेल्यो आसा. आमी उंच भरारी मारूंक जाय. इतलें सपन दवरनाका, लांब पल्ल्याचें सपन आसूंक जाय. बरेच जाणां गेले तितले पुरते मर्यादीत, हांगा केप्या पुरते पुरो. आज शिक्षणाच्यो व्याख्या वाडल्या आनी तुमचे करियराची व्याख्या वाडलेली आसा. पयलीं सारकें आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स हे ट्रेडिशनल कोर्स घेवन वचपाची गरज ना. आज तरातरांची करियर ऑप्शन्स उपलब्ध जाल्ले. झरीवाडा दवर्ली हांगा नव्यान बांदिल्ल्या खेळां मैदान आनी खेळां संकुलाचे लोकार्पण खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या कार्यावळींत थळावे आमदार उल्हास तुयेकार, वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा, जिल्हा पंचायत सदस्य परेश नायक, आदले मंत्री आवर्तन फुर्तादो, सरपंच हेरकुलान कुलासो आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. गोंय सरकार दर एक गांवांत खेळां विशयक साधन सुविधा निर्माण करपा खातीर यत्न करता. गोंयभरांतल्यान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे तयार जावचे हो सरकाराचो हेत आसा अशें मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. परफॉर्मन्स हे मस्तकान भितर नासता, तर परफॉर्मन्स हे मनगडा भितर दवरपाची आज गरज आसा. हेच त्या ह्या चलयेन आज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणूनच आपल्याक हे न आपल्याक ते न हे सांगचे पेक्षा आपल्या कडेन जे कितें आसा ते घेवन मुखार वतलो तो खरो खेळगडो मुखार जगा मुखार तयार येतलो. आणि म्हणूनच गोंय सरकाराक सुद्धा अशा तरेचे खेळगडे जावचे. आणि गोंय सरकारान आजपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रान काम करता असताना कांयच कमी दवरलें ना किंवा कांयच कमी केलें ना. हेच्या खेळा आणि युवा खात्याचो मंत्री ह्या नात्यान आज परत एकदा सगळे खेळगड्याक हांव सांगपाक सोदतां, तुम्ही द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करात. तुमचे रिवॉर्ड्स आणि तुमकां एवॉर्ड दिवपा खातीर म्हजे सरकार आणि म्हजे खेळ आणि युवा खात्याचे वेव्हार खाते आज तुमच्या बरोबर आसा. ह्या कार्यावळींत दवर्ली दिकरपाल पंचायतीच्या आजी माजी सरपंचाचो मानेस्तांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. फाटले 6-7 दीस गोंयच्या सगळ्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान सगळ्या न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडल्या. उत्तर गोंयच्या तेरेखोल न्हंयेन धोक्याची पातळी हुंपल्या. न्हंयेच्या दोनूय वटेनच्या सकल भागांनी उदक भरिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सुरक्षितते खातीर जतनाय घेवची अशें कळीत केलां. संपर्का खातीर दूरध्वनी क्रमांक 02362228847 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो अशी सुचोवणी केल्या. आमठाणे धरणाचे उदक लेगीत धोक्याची पातळी हुपून व्हांवपाक लागला. तिळारी धरणाचे उदक सोडिल्ल्यान शापोरा आनी साळ ह्या दोनूय न्हंयांची उदकाची पातळी वाडल्या. कसलोच अनुचित प्रकार जावचो न्हय हे खातीर राज्य प्रशासक सतर्क आसात. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन राज्यांत 83 इंच पावसाची नोंद जाल्या. गोंय आनी कोकण वाठारांत 27 जुलय मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान उक्तायल्या. तिळारी धरणांतलें उदक सोडिल्ल्यान कारणान साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. साळान रावपी न्हंय देगेच्या लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला. ह्या गजाली कडेन दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी आयज विधानसभेत 0 वरांत मुद्दो उपस्थित केल्लो.
ताचेर उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी जाप देतना सरकार परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशी जाप दिली. 21 साळ न्हंयचें उदक म्हणजे शापोरा न्हंयचें उदक खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडिल्ले कारणान आनीक क्लाउड बस्टिंग जाल्लें आनी त्यामुळे थंय पूर आयिल्लो मातसो. यंदा पावस जरी चड पडला फाटले म्हयनेभर आनी चड करून काल 22-23 तारखेक बीन, पूण तरी आसतना पुरा सारकी तशी परिस्थिती ना. कारण काल जे तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमांतल्यान आयतार दीस 23 तारखेक जें उदक सोडलां पळय न्ही इट इज 335 क्युमेक्स ऑफ वॉटर आनीक आज जें सोडलां पळय न्ही उदक तें 250. नॉर्मली पद्दत अशी आसा डॅम फूल जायत करचोच पडटा, हाडचोच पडटा. कारण आमी एकदम जुलय एंडा ऑक्टोबराक ऑगस्टांत आमी डॅमाक उदक दवरता जावपाक शकना. सो खंयचेय डॅम जे आसात पळय न्ही ते थोडें उदक सांठोवन हाडचें पडटा म्हणजे हाडचेंच पडटा. आनीक जेन्ना तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही हो जेन्ना 81%, 82% बी असो भरता तेन्ना ताजे वयर डॅमाचेर वयर स्पिलवे जे आसा पळय न्ही ताजेर वयर दरवाजे आसात, 4 दरवाजे आसात. हे दरवाजे ओपनूच आसतात कारण प्रत्येक डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर भरले म्हणटकीर उदक ओवरफ्लो जावंक जाय, चड सांठोवन दवरपाक मेळना. तर 80% अशें जालें ते तिलारी डॅमाचें उदक आसा तें ओवरफ्लो जाता. राजधानी दिल्लीन यमुना न्हंयेन रौद्ररूप धारण केला. न्हंयेच्या उदकाची पातळी धोक्याच्या खुणेच्या वयर पावल्या. ताका लागून प्रशासनान भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक स्थलांतर करपाचे आदेश दिल्या. दिल्लीचे महसूल मंत्री आतिशी हांणी सांगलां की हरियाणाच्या यमुनानगर हथिनीकोट धरणांतल्यान शेनवारा 2 लाख क्युसेक्स परस अदीक उदक न्हंयेन सोडला. ताका लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. मजगतीं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ह्या राज्यांनी लेगीत खुबशा जाग्यांनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. पोर्ट ऑफ स्पेन हांगा सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्यान काल 4थ्या दिसाचो खेळ सोंपलो. यजमान वेस्ट इंडीज पंगडाच्या दुसऱ्या डावान 2 गडे वगडावन 76 धांवड्यो केल्या. ताका जैता खातीर आनीक 289 धांवड्यांची गरज आसा. ताचे पयलीं तांचो पयलो डाव 255 धांवड्यांत सोंपिल्लो. भारतान आपलो दुसरो डाव 2 गडे वगडावन 181 धांवड्याचेर घोशीत करून यजमान वेस्ट इंडीज पंगडाक 365 धांवड्याचें आव्हान दिलां. भारताच्या दुसऱ्या डावान रोहित शर्मान 57 जाल्यार ईशान किशन हाणें 52 धांवड्यो केल्यो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 27.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस जातलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. मणिपुरांतल्या हिंसक घडणुकांच्या फाटभुंयेर संसदेच्या दोनूय सभाघरांत जाल्लो बोवाळ. 2 फावट कामकाज तहकूब करून पुराय दिसा खातीर जाल्लें तहकूब. म्हादय अभयारण्य वाघांच्या सुरक्षा प्रकल्पा खातीर राखून दवरपाची प्रक्रिया 3 म्हयन्यांत करची. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान राज्य सरकाराक दिल्यात निर्देश. येता त्या 3 म्हयन्यांत गोंयची स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी निश्चित करतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत म्हायती. विधानसभा सभाघरांत वा आमदारांचे 8 टिका टिप्पणी करपी लिखाण प्रसिद्धी माध्यमांनी करचे न्हय. सभापती रमेश तवडकार हांची खर कारवायेची शिटकावणी. फाटल्या सप्तकभरा सावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या पावसान गोंयचे न्हंय नाल्यांक आयला हुंवार. नवी दिल्लींत लेगीत यमुना न्हंय जाली जलमय. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.